नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. भाऊच्या खासदारकेची 25 वर्सां आड म्हजे 18 म्हयने डिबेट जावनी. काँग्रेसीचो उत्तर गोंय उमेदवार खलपाची चॅलेंज. खलप आनी दक्षिण गोंय उमेदवार विर्यात हेड ऑन. विर्यात म्हणटा आर्जीन गोंया खातीर फाटीं सरचे. स्ट्रेट फायट जावनी. खलप म्हणटा भाऊक स्मृतीभ्रंश. 1999 आपूण मंत्री नाशिल्लोच. बीजेपी घातकी आपणे वयर काडिल्ली. सुरवातीक 4 आमदार हाडूंक आपलो हात. पण भाऊन कितें केलें? पयलीं भाऊ तुम्ही बसल्या त्या सिटाचेर बशिल्ले. भाऊन म्हाका सांगलें आपणें कांय केलें ना. हो आरोप फुटीचो. कोणें कितें म्हणून उत्तरेच्या जनतेन आपल्याक परत परत निवडून दिला. हीच आपली कामाची पावती म्हण. पण आज जेन्ना 25 वर्सां फाटल्यान आमी सगळे हे कारकीर्द पळयतात, स्वता भाऊ ते आपल्या कारकिर्दी पळयता. आज ते ज्या ज्या वाड्यांनी चल्ले, ज्या गांवांनी चल्ले, थंय जे कितें रिएक्शन तांकां मेळटा, हे सगळ्याचो सम टोटल जो आसा तो असो आसा, भाऊ इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. तेन्ना नव्या मनशाक आमी ही एक संदी दिवया. कितें जाल्लें की भाजपा म्हज्याच पाठिंब्यान भाजपा वयर सरताली. म्हज्याच पाठिंब्यान आतां खुद्द भाऊच घे. भाऊ पयले फावट आमदार जाला. रमाकांत खलप स्टूड विथ हिम. हांवें त्याच्यासाठी प्रचार केलो. LK अडवाणी बरोबर हांवें त्याच्या मतदारसंघात काम केलां. ते एकल्यासाठी न्ही, भाजपाचे 4 आमदार हांवें निवडून हाडले. हांवें निवडून हाडले अशें म्हणटा हांव. चूक जाली. ओके, चूक बरें, लोकांनी ठरयलां. तोच नियमातलाय म्हणटा तुमी. लावया, हय लाय नियम न्ही आतां. आनी हांव म्हणान भाऊ तुजी 25 वर्सांची कारकीर्द आनी म्हजी फक्त 17-18 म्हयन्याची कारकीर्द. चला डिबेट होऊ द्या. बसूया आम्ही समोरासमोर डिबेट करूया. We were only talking south. Today, since I was also involved in the building up, I can tell you, north we are winning. How much, number one, RG's impact, and how are you seeing the growth of that political party? टिका करना, कौतुकही करता. त्यांची मेथोडॉलॉजी त्यांच्या वयानुसार ती किंवा त्यांच्या दडपणुसार त्याची वेगवेगळ्या प्रकारे असू येतात. परंतु लोकसभेत वचण्या इतकी ताकद अजूनपर्यंत या पक्षाने निर्माण करू. काय फरक पडतो ना आरजीचो? कसला फरक पडपाचो? काही मतांका आरजीचो लोकांक आम्ही विनंती करतात आणि त्या आरजीकय विनंती करतात. किती म्हणून? लेट युअर टाइम कम. कळ्ळें न्ही? आज लोकसभेक तुम्ही गरज नासतना आमची मतां खाऊन दुसऱ्याक किंवा भाजपा हय बीजेपी तांकां तसो फायदो करून दिवपाचे पाप तुम्ही करू नका. ओके कॅप्टन, फायनल आरजीचो कांयच फरक पडचो ना बिकॉज साऊथ जे आम्ही सावथान पळयलां, म्हाका दिसता यू विल सी ऑन 4th जून दॅट जो तो एक हें कशें दिसतालें वेव कसो दॅट विल वॅनिश. यू आर सो कॉन्फिडंट. येस, आरजी जशें आमचे सर रमाकांत खलपान सांगला पळय, लोकांकूय खबर आसा लोकसभा नॅशनल पार्टीज आर फायटींग. आरजीक वोट घाल. एवरीबडी नोज दे आर नॉट गोइंग टू विन. नोबडी वॉन्ट्स देयर वोट टू गो वेस्ट. सो I also request RG, it is not late. Withdraw. तुमका अजून हे आसा कितें people of Goa will represent that in the interest of Goa. Forget BJP, Congress. In the interest of Goa, you took a bold step to save Goa. संवसार पाडवो. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवे वर्स. संवसारभर हिंदूंची नव्या वर्साची परब. गोंयांतूय नव्या वर्साच्या येवकाराक प्रभात फेरी जाल्यो. घरादारांचेर कडुनिंब, आंब्याचे ताळे, खण, फुलां, तांब्याची गुडी, दारात आंगणात रांगोळी, दारार तोरणां. 3:30 मुहूर्तांतलो एक पाडवो. नव्यो गाडयो घेवंक घर प्रवेशाक शुभ मुहूर्त. पळयात गोंयकारांचो संवसार पाडवो.
गुढीपाडवो हिंदूंचें नवं वर्ष खुबश्या जाणांक खबरूच ना हें दुर्दैव. 1 जानेराक नवें वर्स म्हणून 31 डिसेंबर अशें वागतात, परत आनी नवें वर्स येवचेंच ना. कांय जाणांचे येय बी ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांखळे गुढीपाडवो कार्यावळींत प्रभात फेरी उपरांत वाडट्या एक्सिडंटांच्या फाटभुंयेर उलयलो. की आयच्यान नवीन वर्ष हिंदू नववर्ष सुरू जाता हे बऱ्याच जाणांक खबर येयलो. हांवें मुद्दाम बऱ्याच जाणांक खबर ना. बऱ्याच जाण 1 जानेवारीच्यान नवें वर्स आपले मनयता आनी 31 डिसेंबरा दिसा अशा कितें वर्स निघयता दुसरें वर्स येतलें काय हें तांकां कळना आनी दुसरें वर्स थोड्या खातीर येय बी ना. अशी वायट परिस्थिती, अशी वायट संस्कृती आज ह्या जगात येवपाक लागलेली आसा. पण हे सगळे करता आसतना आमच्या नवीन वर्साची सुरवात एक प्रभात फेरींतल्यान नवीन गुढी उबारून नवीन संकल्प करून ताची सुरवात करता. संवसार पाडव्याच्या मुर्तार गोंयच्या इंडिया अलायन्साचो लोकसभा प्रचार सुरू. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाक वंदन करून उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलपाचो प्रचार सुरू जालो. जाल्यार दक्षिण गोंयांत कॅप्टन विर्यात फर्नांडिसाचो लोहिया मैदाना वयल्यान प्रचाराक सुरवात. 70 अंसुलीत जिलेटीन ब्लास्ट. ह्या ब्लास्टाक लागून गांवांतल्या कितल्याशाच घरांक मार बसला. जिलेटीन ब्लास्ट केला म्हूण पुलिसेन एकल्याक उखल्लो. FIR रजिस्टर. दोशींचेर खर कारवाय जावची म्हूण पर्येची आमदार देविया राणेन मागणी केल्या. आवाज से बांध से आवाज येलो सर ते फुटले ते. ओके, म्हणजे तुमचे घर डॅमेज जाला, भिंती ना पत्रे सर, पत्रे सगळे पत्रे तुटले, खिडकी सगळे आरसे तुटले. हे भायर सरले सगळे फोटोन आपके त्या सायडीनी पत्रे गेला सगळे फुल. हिंगा पळया, हे पळया कितें तें, हे वयर पळया सगळे फुल पळया कशी क्रॅकिंग जाले ते. आणि फाटल्यान अख्खे हेच्या वयले सगळे फुल पत्रे गेले, हिंगा सगळे गेले. हे पळया केदो व्हडलो क्रॅक पळयला पळया पत्र्यान. म्हणजे जितले हांगा घरां आसा तितले पत्रे सगळ्यांचे गेले ऑलमोस्ट. सगळे पत्रे आणि वंटी बिंटी सगळे फुल गेले म्हणजे सगळे. पण जाले एक्झॅक्टली कितें जालें? एक्झॅक्टली माझी बायल भायर बसलेली, तिंगा त्या सायडीन व्हडलो ब्लास्ट जालो करून. आणि मागीर हांव समजलो पयलीं सिलिंडर बी फुटला हांगा पळयताले हिंगा बायल भायल्यान सगळे तिच्या दोळ्याचेर आख्खे काची पिची येयले. मागीर आमी थिंगा वचून पळयताले तेणी बांय मारल्या, त्या बांयन भितर कितें आसलें खबर ना, व्हडलो ब्लास्ट जालो. जिलेटीन ब्लास्ट हांगासर अंसोलिया हांगासर जाल्लो आसा. तो एका फार्माचेर ब्लास्ट जाल्लो आसा आणि फार्माचेर तो खंय आमकां जी प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळटा ते सांगतात की अशें की तो खंय बांयचे आपले कितें तरी काम करतालो आणि तेन्ना खंय ह्यो जिलेटीन ब्लास्ट थंय जाला. आणि ह्या जिलेटीनाचो ब्लास्ट जो आसा तो हे जे सगळी ही सगळी शेजारची घरां आसा ह्या सगळ्या जिलेटीनचो ब्लास्ट हो भोगपाक पडला. इवन हे तोंडा फुडें जे घर दिसता आत्ता ज्या घरान आमी वचून लायव्ह केल्ली ते घराचो परिस्थिती पळया. हे जे पत्रे घातल्या ते अख्खे सगळे पत्रे सगळे फुटलेले आसा. तेज्या उपरांत ह्यो सगळ्यो खिडक्यो आणि हेजे जे सिलींग आसा ते सिलींग टोटल बँड जाल्लेले आसा. जीव वयता जाल्यार कितें जातालेले. आयज शिगमो म्हणून एक आमचे वाळपय आमचे वाड्याले लोक शिगमो पळोवपाक म्हणून गेला. त्याच जाग्याचेर जर आमच्या वाड्याले जर कोण जाणटे नेणटे कोणी तरणाटी म्हातारी कोणी आसता तेंची जर कितें डेथ जाताली कितें जातालेले आयज. त्या तरेचे क्रॅक सगळे प्रत्येक घरांनी पडलेले आसा. तुम्ही असले हांगासर हे जाल्ले तेन्ना? हम सब घर पे थे. आप घर पे थे? आम्ही घरानूच आसले. ओके. म्हणले कितें अचानक कशें कितें जालें तें खबरूच ना. म्हणलें गेम जिखला कलकत्ता घेवया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पणजे धुल्ल प्रदूषणाचेर नजर दवरिल्ल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पॉल्युशन मॉनिटरिंग गाडयांचे रिपोर्ट पळयल्यार पणजे खंय मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण. दमो आशिल्ल्यांक, काळजाचे दुयेंतींक प्रदूषणाचो त्रास जावंक शकता. जाणट्या नेणट्यांकूय हे प्रदूषण बादपाक शकता. खासा रिपोर्ट. पणजे स्मार्ट सिटीचे काम सोपून सोंपना. वेल्यान धुल्ल प्रदूषण. कामाच्या नांवान रस्ते ब्लॉक. कांय पणजेकारांनी हायकोर्ट गाठल्या उपरांत हायकोर्टाच्या जुईज आनी पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन केले. कोर्टाच्या वरदी प्रमाण पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्ल्याचेर नजर दवरूंक गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 2 पॉल्युशन मॉनिटरिंग गाडयो दवरिल्ल्यो. एक काकुलो मॉलाकडे जाल्यार दुसरी विवांता हॉटेला लागीं. ह्यो दोनूय गाडयो दर 24 वरांनी मंडळाक रिपोर्ट दितात. तांचो 3 दिसाचो रिपोर्ट पळयल्यार पणजे मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण म्हूण स्पश्ट. काकुलो मॉलाकडे धुल्लाचें प्रदूषण एका दिसा सॅटिस्फॅक्टरी मेळ्ळा जाल्यार उरिल्ल्या 2 दिसां मॉडरेट. विवांताकडे मात 3 दीस मॉडरेट. काकुलो मॉला लागचे गाडयेन दिल्लो धुल्ल प्रदूषणाचो रिपोर्ट पळयात. 29, 30 आनी 31 मार्चाचो हो रिपोर्ट. काकुलो मॉलाकडे 29 मार्चाक 91 PM10 धुल्ल प्रदूषण. 100 सकयल मेळप म्हळ्यार सॅटिस्फॅक्टरी. 30 मार्चाक 106 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट प्रदूषण. 31 मार्चाक 113 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट प्रदूषण. आता हो विवांता लागसारचो धुल्ल प्रदूषणाचो रिपोर्ट. 3 दीस मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण. 29 मार्चाक 103 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट. 30 मार्चाक 139 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट. 31 मार्चाक 103 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट. मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण असल्यार दमो आशिल्ल्यांक तशेंच काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्यांक त्रास जावपाक शकता. तशेंच जाणटे आनी नेणट्यांकूय त्रास जावपाक शकता म्हूण रिपोर्टांत नमूद केला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. शेअर मार्केटात रेकॉर्ड हाय. सेन्सेक्साचो अमृतकाल. गुढीपाडव्याच्या मुर्तार सेन्सेक्स 250 पॉयंट वाडटना 75,000 वयर पावलो जाल्यार निफ्टी बऱ्यापैकी वाडून 22,700 वयर पावलो. थिये मतदारसंघाचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार कामाधंद्यान बिझी. सकाळचो सुपर मार्केट डिलरशिपीचो वेवसाय. सांजे लोकांकडेन गाठी भेटी. ताची घरकान्न झेडपी. थियेच्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत उबो रावपाचो कांदोळकाराचो विचार चल्ला. वेंचणुकेच्या वारे व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. थिवेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार सद्याक व्यवसायात बिझी. घरकान्न झेडपी आशिल्ल्यान लोकांकडे गाठी भेटी जातात. सद्या कार्य म्हणल्यार जो वेवसाय जो आहा, सुपर मार्केट्स आहा, मागीर 4-5 तरेच्यो म्हाजे कडेन एजन्सीज आहा. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिब्युटर आहा. सो आमी ते डिस्ट्रिब्युटरशीप जी आहा तितून आमचो टायम वयता. बाकीचे सुपर मार्केट्स आहा आमची तितून आमचो टायम वयता. आनी बाकीचो उरलेलो आहा तो जे लोक सांजच्या टायमार जो हांव लोकांक लागून उपलब्ध आसता. लोक आपले बारीक मोठे कितें प्रश्न घेवन येता त्या संदर्भान तेंचे फुलफील घरकान झेडपी आसलेल्या कारणान त्या संदर्भान लोक येतात. सो तेंचे कितें जाता ते परी जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसान कितें कार्य आसलें जाल्यार आमचे कडेन घडटा ते परी आमी फुलफील करतात. 2027 थिवेसावन विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो खंय विचार आसा. विधानसभा इलेक्शन जे आहा 2027 जे जातलें ते हांव थिवी मतदारसंघांतसून कॉन्टेस्ट करतलो अशें म्हणून तमाम म्हाजे जे कार्यकर्ते आहा फाटले फावटी आमी जे थोडे मिस्टेकी केल्यो ह्यो परतून ना रिपीट करतात. थिवी मतदारसंघांतसून हेजो सद्या तरी आमी इंडिपेंडंट ना इंडिपेंडंट म्हणून थिवी मतदारसंघांतसून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें अशी म्हजी आनी सगळ्या आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांची इच्छा आसा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. तोरडा बार्देशांत मोटारीचो पार्क केल्ल्या 3 स्कुटरींक धपको. तशेंच आनी एका स्कुटरीक धपको बसून स्कुटर चलोवपी बायल दर्शना गावडे इंजर्ड जाली. तिका म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या. ड्रायव्हराक धरलो. हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानान आमकां आमचो हक्क मेळपाक जाय म्हूण आमी स्वताच्या बळार लडटा. मुख्यमंत्र्याचो कांयच हात ना. सातेरकर गटान स्पश्ट केलें. दाणे घेवन भंडारी समाजाच्या लोकांचेर हल्लो केला म्हूण जो आरोप जाता तो फटीचो म्हूण दावो. ते खंय पालखी उत्सवात वांटेकार जावंक गेल्ले. ते कितें म्हणटा की आमी ते कोण ते येयल्ले ते खंय दाण्याक खिळे घालून येयल्ले की खिळे मारून येयल्ले. म्हाका एक सांगा थंय पुलीस प्रोटेक्शन कितले आसलेले ते लोकांनी पळयला आसतले. ते CRPF सगळे पुलीस प्रोटेक्शन थंय सगळे पुलीस PI कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर सगळे थंय येयल्ले
आमी जेन्ना स्टेप्सासून सकयल देंवताले जो आरकाटा आसा पळय थंय CRPF कितले आसले जाल्यार तांकां दिसान आसले तर आमी जर दाण्यांक खेळ मारून घेवन येयल्ले पळय जाल्यार तेंच्यानी आमकां भितर कशें धाडले जाय जाल्यार तर. आनी एक म्हणटा आमचे माथ्यार ते म्हणटा आमच्या फाटल्यान कोणाचे तरी हात आसा म्हणटा. हे कोणाकूच सांगपाची गरज ना, लोकांक ते सांगपाची गरजूच ना. म्हाका दिसता की कोणाचेर हात आसा तो ते काल जे व्हिडिओ पळोवन जे कोण थंय येयल्ले पळय तेचेरूच सगळें कळटा की पॉलिटिकली कोणाचो हात आसा पळय थंय क्लियर जाता हे सगळें. सो हांव सगळ्या लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता आनी जे आमचे भंडारी भाव आसा पळय तांकां हांव एकूच सांगूंक सोदता की ही कमिटी आसा पळय ती तुमचो गैरफायदो घेता. आपली पोळी साजोवपाक लागून ही तुमची गैरफायदो घेता. आनी तो कितें हेच करता कोणाचो तरी फेवर आसा हांकां हे आमी स्वबळाचेर आमी थंय गेल्ले. हेका इतलें डेरिंग ना की आमकां फेस करपाक. आमी कुमदाद हरवळे कुमदाद गांवकार आमी हांगा समस्त नागरीक आमी सरळ लढत दिवंक शकता इतलें हांव हांकां चॅलेंज करता. आता तो म्हणटा आमच्या फाटल्यान खंय तरी राजकीय शक्ती आहा. अरे तुमच्या फाटल्यान राजकीय शक्ती जो आता माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक तो येयलो तीच तुमची पावर मरे. आणि ते म्हाका सांगतो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा आमी मूळ गोंयकार आणि आमी कोण तर हांगा सरले तेणे सांगता आमकां आमी कोण ते ताका खबर आहा. जर मुख्यमंत्रीचो सपोर्ट आमकां आसलो जाल्यार म्हाका सांगा जे प्रेस कॉन्फरन्स पुलीस जे सगळे येयल्ले पळय आमी जर प्रेसा कडेन उलोवपाक गेले जाल्यार पुलीस आमकांच धांवडटाले. तुम्ही व्हिडिओ मुद्दाम पळोवपाक शकता तुम्ही. फोंडेचो फामाद शिशिरोत्सव मोठी उमेद आनी उत्साहान जालो. शिशिरोत्सवाची समाप्ती वीरभद्रान जाली. फोंड्या वयल्या बाजारांत विठोबाच्या देवळा कडेन वीरभद्र पळोवंक मोठी गर्दी. दिवचले वीरभद्र जालो. बुलेटीन सोंपतना वीरभद्राची खिणचित्रां. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.